हिंसक आक्रमक लोकांच्या जीवार उठपी सुण्यांच्या जातींचेर गोयात बंदी हाडटले। रेबीज डे दिसा मुख्यमंत्री उलयलो। मिशन रेबीजाची पणजे जागृताय, सुण्यांचे वॅक्सिनेशन सक्ती। गोयात उटंगार, झाडा खांबे आडवे, लोकजीण विस्कळीत। फाल्यां ऑरेंज अलर्ट। मध्य अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो। गोय, दक्षिण कोकणात आयतार मेरेन उटंगार। वेधशाळेची शिटकावणी। वर्ष सोंपता म्हणसर नॅशनल हायवे फोंडकूल मुक्त करपाचे टार्गेट। केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांक 10-15 वर्सांचो कंत्राट दितले। बरे रस्ते करपाचे, सांबाळपाचे ताणीच। महापालिकेचे नगरसेवक मागतात स्मार्ट सिटीचे ऑडिट। महापौर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांची बसका घेता। सोप्याक कोटींचे टेंडर, मात रिस्पॉन्स उणे। अष्टमीच्या फेरयेचेर जोड 90 लाख। पाकिस्तानात बलुचिस्तानात आत्मघातकी हल्लो। 55 सोंपले, 50 वयर जखमी। सोपिल्ल्यांत मस्तंगचो डीएसपी। ईदाक मशिदीत जमिल्ल्यांचे आत्मघाती हल्लो। पणजे पुलिसेन सांतिनेज फेक कॉल सेंटर केले एक्सपोज। मॅनेजर धरून 13 जाणांक अटक। अमेरिकेच्या नागरिकांक करताले टार्गेट। कॉल सेंटराचो मास्टर माइंड गुजराताचो। गोयाक टीबी अलर्ट। देशांत टक्केवारीत गोय वयर। हिमाचलाच्या दोतोराची शिटकावणी। एपिडेमॉलॉजी फाउंडेशनाच्या वांगड्यांची फाल्यां परां दोना पावल इफिकॉन परिशद। बायला आरक्षणाचे नारी शक्ती वंदन विधेयक आता जाले कायदो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून मारलो शिक्को। अधिनियमाप्रमाण बायलांक लोकसभा, विधानसभेत 33% आरक्षण। आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन सर्तीत काणकोणच्या खोतीगावांक बेस्ट ट्युरिझम विलेजीचो मान। बेस्ट 35 ट्युरिझम विलेजींच्या वळेरेंत खोतीगावांक ब्रॉन्झ कॅटेगरीत मान।